संजीवनी साखर कारखान्याच्या शेतकाऱ्यांक फाटले फावट मुखेलमंत्र्यान सहायता दर दिवपाचें उतर दिल्लें, मात अजून तो दर ऊस उत्पादकांक मेळिल्लो ना। सरकारान कितें तें शेतकाऱ्यांक स्पश्ट सांगचें ना तर 29 सप्टेंबराक धरणाक बसपाची ऊस उत्पादकांनी शिटकावणी दिल्या। RDXGOA खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर। जर आमकां 25 तारखे पयलीं लेखी स्वरूपात काय मेळना आनी तेन्ना आमचो निर्णय फुडलो आसतलो तो 29 तारखेक आमी हांगासर सगळे धरणे आंदोलन धरतले आनी तेन्ना अशें आसतलें कोणी येवं आमकां लेखी स्वरूपात दिना तो मेरेन आमी कोणूच उठचे ना हांगासर। कोणी येवं खंयचोय आमदार येवं कोणी येवं, कित्याक आमकां आयज पसून अशेंच करून करून फसयल्ले आसा तेन्ना आमी आतां फसपाचें ना। कित्याक आमची आतां जी क्षमता आसा ती आमची गेल्ली आसा। कित्याक आयज पयशे मेळना म्हणून सामके लोकांचे भुरग्यांचे अभ्यासाचे पयशे ना, कोणाक कॉलेजी वयतले कांय हें ना, भाटान काम करतले हें ना, लेबरांक पयशे दितले, खावपाक अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आनी तरी पूण सरकार आयज दिता फाल्यां येता फाल्यां येता करता। मेन मागणी तितलेच म्हाका सारकें सांग। मेन मागणी आमची ज्यो आसा त्यो आमकां पयलो विशय आसा फॅक्टरी चालू जातली काय ना ती बरोवन दिवचें। दुसरें हार्वेस्टिंग जें आसा 600 रुपया तें आमकां मेळचें काय ना, पेंडींग आसा तें। दुसरें आमचो ऊस गेल्ल्या वर्सा उरलेलो प्लॉटाचेर 2200 टन कितें आहा तो कितें समथींग आहा तो तेजे आमकां लेखी स्वरूपात ते तिनूय पॉयंटाचेर लेखी स्वरूपात आमकां 25 तारखे पयलीं दिवचें किंवा आमकां आपोवन व्हरून डिस्कशन करचें। आनी तें जर कांयच जालें ना जाल्यार आमी 29 तारखेक कोणाकूय न सांगता म्हणटा तशें आमी सगळे फार्मर एक जावन आमी हांगासर धरणे आंदोलन करतले। कारखानो चलोवपा खातीर पार्टी येयल्ली आसा। हय, जेन्ना कारखानो चलोवपा म्हटल्यार आमी जेन्ना सीएमा कडेन गेल्ले तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलें म्हाजे पार्टी आसा, ऑलरेडी आसा ती म्हाजी पार्टी। तेन्ना सीएम म्हणपाक आपल्या कडेन पार्टी आसा तेन्ना ती तशी दिवंक मेळना, कित्याक तेंचे 150 कोटी कितें जे आसात ते तेंचेर लोन अशें कोण घेवंक शकत ना न्हू। ते तुमी हांव कितें म्हणटा ते 150 कोटी आहा तुमी तितून माफ करून नवीन शेतकऱ्यांक जीवदान दिवन नवीन कारखान्याचे हें आसा ती तितून बरे भशेन वेवस्थीत चलया अशें आमी तांकां सांगलेलें आसलें। पूण हितून कोणूच लक्ष ना। आयज सुद्दां म्हाजी पार्टी आसा ही फॅक्टरी जी आसा ती 2 म्हयन्या भितर आपूण चालू करून दिता म्हणून अशें म्हणून म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा। 2 म्हयन्या भितर आपूण चालू करून तेंचें कितें आसा तें आपूण सीएमा कडेन बसया म्हणून। पूण तें जायना, कांयच जायना म्हणून कशें चलतलें। तेका लागून एक कितें तरी धोरण करा। बाबा बंद करता जाल्यार तुमी बंद करता म्हणून सांगा, चलयता म्हणून सांगा, शेतकऱ्यांक एकदांच्या भितर तरी हे करून उडया। आमचे पयशे जे आसा ते आमी दिया। आमी लोकांक बँकेक लोन आसा, सोसायटीक लोन आसा आनी कोणी कितें केल्लें खूब हें जाल्लें आसा, कर्ज बाजारी जाल्लें आसा। तेन्ना तुमी कितें तरी आमकां एक भितरलें हें करून वाट काडून दिया, इतलेंच सांगपाचें।